ठाणे चरावणे वाठारांतल्यान स्कुटरी वेल्यान घरा वतना बिबट्यान यशवंत गांवस ह्या दादल्याचेर हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यात तो गंभीर जखमी जाल्लो। फाटले 2 दीस तो जीएमसीत उपचार घेतालो, मात मंगळारा ताका दुर्दैवी मरण आयलें। यशवंत गांवस हो पुलीस खात्यांत कामाक आसून 6 म्हयन्यांनी निवृत्त जावपाचो आशिल्लो। बिबट्या वाघान जखमी केलेल्या यशवंत गांवस एका मरण आयलेले आसा। ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की चरवणे 70 हांगातलो यशवंत गांवस ह्यो 59 वर्साचो दादलो आपल्या स्कुटरीन वाळपेच्यान चरवणे हांगासर वयतालो आणि जेन्ना ठाणे क्रॉस करून जेन्ना बाबा लबदार ह्या जंक्शनाचेर पावलो तेन्ना चलत्या स्कुटरीचेर बिबट्या वाघान तेजेर हमलो केलो आणि ह्या हमल्यात यशवंत गांवस ह्यो फेकलो गेलो आणि तेका जबर जखमी जाल्लो। ह्या वेळार तेजे तकली सुद्दां फुटोवन तेजे मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव जाल्ले आणि तेजे मागीर तेका 108 वाळपे हॉस्पिटलांत व्हेले आणि वाळपे हॉस्पिटलाच्यान तेका जीएमसीन व्हेलेले। 2 दीस तो मृत्यूचेर झुजतालो आणि अखेर सोमारा रातचे तेका मरण आयलेलें आसा। जेन्ना यशवंत गांवस आपल्या स्कुटरीन वयतालो तेन्ना तेणे एका चलयेक लिफ्ट दिलेलें आणि ती सुद्दां ह्या अपघातान किरकोळ जखमी जालेली आसा। ह्यो मुख्य रस्तो असल्या कारणान जो बाबा लबदार ह्यो जंक्शन आसा हेतूर मोठ्या प्रमाणान रानटी जनावरांचो वावर आसता आणि लोकांक ते दिश्टी पडटा। तितून बिबट्यो वाघ आसुनी गवेरेडे आसुनी हेजे जे संचार आसा ह्यो मोठ्या प्रमाणान वाडलेले आसा। तेका लागून लोकांक अशें म्हणून भीतीचें वातावरण आसतात आणि आयज एकाक हल्लो करून जखमी जावन तेका मरण आयिल्ल्या कारणान लोकांनी भीती व्यक्त केलेली आसा। तशेंच ह्यो मुख्य रस्तो असल्या कारणान लोकांचो वावर हांगासर चालूच आसता आणि अशा प्रकारे भर रस्त्याचेर हमलो करून एकट्या मरण येवप ही खूब चिंताजनक बाब आसा। तशेंच ह्यो जो भाग आसा तितूर झाडां वाडलेलीं आसा, तेका लागून जेन्ना रानटी जनावरां थंय वयता तेन्ना लोकांक हेजो अंदाज कळना आणि तेका लागून हांगासर जे संबंदीत खातें आसा तेंच्यांनी तशेंच स्थानीक पंचायत आसा तेंच्यांनी ती झाडां झुडपां वाडलेलीं आसा ती सुद्दां कापपाची मागणी थळाव्यांनी केल्ली आसा। यशवंत गांवस ह्यो पुलीस खात्यांत नोकरेक आसलेलो आणि कांय दिसान तेका रिटायरमेंट जावपाचें आसा आणि अशें आसतना आयज तेका अशा प्रकारे तेचो मृत्यू जाल्ल्या कारणान लोकांनी दुख्ख व्यक्त केलेलें आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।